बांबोळेच्या सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलांतल्या कॅन्टीनाकडे वडयल्ल्या वैजकी कोयराच्यो राशी निमण्यो काडल्यो। जीएमसीच्या वाठारात कोयराच्यो राशी वडयल्या आनी तातूंत पावसाचें उदक तुंबून मलेरिया पातळटा ही खबर प्रुडंटान कांय दिसां फाटीं हाडिल्ली। त्या उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांनी सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें। बांबोळेचे मेडिकल कॉलेजीच्या वाठारांत वैजकी कोयर उडयतात म्हूण जुलैच्या पयल्या सप्तकांत प्रुडंटान खबर हाडिल्ली। ह्या कोयराचे अवतीभोवती दोतोर, पेशंट आनी जीएमसीचो स्टाफूय वावुरतालो। कोयरा सयत थंय स्क्रॅपूय उडयल्ले, तातूंत उदक भरिल्लें। हॉस्पिटलाक तेकून गर्ल्स हॉस्टेल आनी लेक्चर हॉलाचे जीएसआयडीसीन काम सुरू केल्लें। प्रकल्पाचें काम करपी 7 कामगारांक मलेरिया जाल्ली। इतलेंच न्हय, कॉन्ट्रॅक्टरान तांची हेल्थ कार्डाच करूंक नाशिल्ली। प्रुडंटान ही खबर हाडून 10 दीस जायत आयले। भलायकी खात्याक आतां जाग आयली। जीएमसीतले स्क्रॅप बिरेस्तारा काडले। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांनी सुवातेचे खंय इन्स्पेक्शन केलें। ट्रकांनी भरून स्क्रॅपाच्यो राशी थंयसान काडल्यात। इतलेंच न्हय, ते आतां 101 कामगारांची हेल्थ कार्डाय केल्यात। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। ट्युरिस्ट टॅक्सी आणि ब्लॅक अँड येलो ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्या मदीं म्हापशां परतून केस्तांवां पेटल्यात। म्हापशा टॅक्सी स्टँडावेल्यान ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले प्रवासी व्हरतात अशी कागाळ केल्ल्यान येरादारी अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा सकाळीं 3 ट्युरिस्ट टॅक्सी जप्त केल्यो। ट्युरिस्ट टॅक्सीक म्हापशे प्रासार स्वतंत्र सुवात दिवची अशी मागणी ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी केल्या। म्हापशेंतले ट्युरिस्ट टॅक्सी धनी शुक्रारा पणजे येवन येरादारी खात्याचे सहाय्यक संचालक उदय गावसाक मेळ्ळे। म्हापशे टॅक्सी स्टँडावेल्यान प्रवाशी व्हरपी जप्त केल्ल्यो 3 टॅक्सी सोडच्यो अशी मागणी तांणी केली। येरादारी अधिकाऱ्यान तांची मागणी मान्य केली। जे 3 गाड्यो धरलेले आहा तेणे हांवें मिनिमायज फायन भरून ते सोडटा म्हणून आमची अशी मागणी आहा। आमचे तेंच्यांनी गाडयो डिटेन केले कारण तेंच्यांनी म्हापशेसून भाडे टॅक्सी स्टँडावेल्यान व्हेले म्हणून। पण आमकां अशें ते म्हणटात की तुमी म्हापशेसून भाडीच मारूं नाका, टॅक्सी म्हापशेसून चलोवं नाका, की येल्लो कॅब ते ट्युरिस्ट येल्लो कॅबवाले जे गाडयो आसा तेंच्यांनी कंप्लेन अशें येयल्ले आहा तेंच्या की ते तेंचे फुडसून भाडें व्हरतात म्हणून। पण हांव कितें म्हणटा, आमचो टॅक्सीचोच बिझनस, आमी घरा दवरून तो बिझनस करूंक शकना। म्हापसा टॅक्सी ऑपरेटरांनी कागाळ केल्ल्यान ट्युरिस्ट टॅक्सी जप्त करच्यो पडल्यो अशें म्हापशेचो सहाय्यक येरादारी संचालक एम पिळणकारान स्पश्ट केलें। म्हापसा टॅक्सी ऑपरेटर असोसिएशनान लेटर येता अनऑथरायज्ड पार्किंग ऑफ टॅक्सी म्हणून, एका अर्थान त्या एफिडेविटी प्रमाणे ते बरोबर अशें दिसता न्हू। ते तूं जेन्ना एफिडेविटी डिक्लेअर करता आपूण गाडी घरा दवरतलो आनी ऑन कॉल आपूण मागीर हाडूंक वयतलो म्हणून, थंय तूं खंय तरी यू आर वायलेटिंग। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी श्यामसुंदर फट्टे। आतां पळया गोंयांतल्यो हेर खबरो। गुणाजी ह्या कोंकणी फिल्माचे शो फोंड्या कुर्टीच्या जय महालसा थिएटरान शुक्रारसावन दाखोवपाक सुरवात जाल्या। गोंयान फिल्म संस्कृताय तयार जावपाक जाय अशें लेखक पुंडलीक नायकान सांगलें। कोंकणी फिल्म सरसकट जशें मराठी फिल्म चलता, हिंदी फिल्म चलता तशेंच चलूंक जाय आनी त्या खातीर एक फिल्म कल्चर तयार जावपाची गरज आसा। म्हणजे म्हजे कडेन लेखक म्हणून आसा, दिग्दर्शक म्हणून आसा, प्रोड्युसर म्हणून आसा, त्या प्रमाणे पयलीं प्रेक्षकूय तशें तयार जावपाक जाय। आयज तियात्र काडले जाल्यार म्हाका प्रेक्षकाची चिंता ना, म्हजें कोंकणी नाटक काडलें जाल्यार म्हाका कोंकणी नाटकाची चिंता ना, कारण म्हजो नाट्य प्रेक्षक तयार आसा। तसो फिल्माचो प्रेक्षक जो आसा तो तयार जावपाची गरज आसा। आनी म्हाका आस आसा की बऱ्यांतली बरी जेन्ना फिल्मां येतली तेन्ना प्रेक्षकूय जशें हिंदी फिल्मांक वडटा, मराठी फिल्मांक वडटा, तशे तरेन ते कोंकणी फिल्मांक लेगीत येतले। मिरामारच्या शारदा मंदिर स्कुलाचो शुक्रारा ग्रॅज्युएशन दीस जालो। सुवाळ्याक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू डॉक्टर सतीश शेटये मुखेल सोयरो आसलो। Make it a habit to earn everything you get. Do not look out for freebies. In fact, avoid freebies as much as you can. There is no alternative to hard work. While you do so, be prepared to accept disappointments. Life comes with ups and downs that are beyond your control. Accept them as part of nature. कुंकळेच्या चिफ्टनांच्या स्वातंत्र्य लढ्याक 431 वर्सां जाल्ल्या निमतान कुंकळे पालिकेन आनी कुंकळे चिफ्टन यादिस्तीक समितीन कुंकळे खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांचो, प्रतिश्ठीत नागरिकांचो आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरच्यांचो भोवमान जालो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्या खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। You're watching Prudent.